पळय कशें आसा, श्रीपाद नायकान पयर स्टेटमेंट काडले की आरजीचेर स्टेटमेंट काडले की काँग्रेसचे तरी MP आसा ते उलोवपाक शकता म्हणून. हेच्या वयल्यान कळटा की काँग्रेस हांकां कितली मोगाची आहा. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे म्हणजे दुसरे पार्टी आहा तेंचे कोणूच आजून ना आनी ते जिखपाचे गजाली करता. श्रीपाद नायकाक सांगपाक सोदता की 2022 पयलीं तुमी आमकां चॅलेंज केल्ले की असेंब्लीन या आनी पोगो बिल टेबल करात, पोगो बिल इंट्रोड्यूस करा म्हणून. आमी इलेक्शनाक रावले, एक MLA निवडून हाडलो, पयशे वाडच्या शिवाय निवडून हाडलो. ह्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी रात दीस मेहनत करून निवडून हाडलो आनी आमी पोगो बिल इंट्रोड्यूस केले, पूण तुमच्या कडेन कापासताच जावंक ते टेबल करून डिस्कशन करपाक. सो श्रीपाद नायकान ते आमकां सांगपाची गरज ना. आनी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग श्रीपाद नायकाक उगडास करून दिता की 1984 पयलीं तुमची कितें स्थिती आसली इंडियेन, तुमचे कितले MP आसले आनी तुमी जर तेन्ना MP तुमचे नासले जाल्यार तुमी जिखपाचे काणयो लोकांक वचून कित्याक सांगताले आनी तुमी जिखपाची सपनां कित्याक पळयताली. जर तुमी 1984 पयलीं 1984 पयलीं तुमी जर ती सपनां पळयल्यात आनी तुमी जर लोकां कडेन वचून जर वोट मागल्यात एकूय MP नासतना, जाल्यार आमी कित्याक मागचो न्हू. हो भारत देश तुमचो न्हू, हो भारत देश जितलो तुमचो तितलोच आमचोय आसा. जितलो रायट तुमकां इलेक्शन कंटेस्ट करपाक आसा तितलो रायट आमकांय आसा. सो हांव श्रीपाद भाऊ कडेन इतलेंच मागता की तूं तुजें पळय, तुका तिकेट मेळटा काय ना ते तुजी कॅम्पेन तूं पळय, आमची कॅम्पेन आमी पळयता. तुका आमी तुका कितें म्हणटा ते बेस्ट विशीसूय दिता की तुका तिकेट परती दिवची म्हणून, की आमी रावले की तुका तिकेट मेळची आनी आमचे सीट जिखते. कित्याक लोक कितले नाराज आसा, लोक तुका कितें म्हणटा ते जेन्ना आमी गांवार वयता तेन्ना आमकां कळटाच.